दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचे तुवें ओतल्या कृपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टी सोरसनार तूं आमचो मोग करताय एक जिवीचो मोगान पोस करताय कृपे देणी दिवून आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें ओतल्या कृपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ते भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयताराचो दीस जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम आमी चलयता आनी ह्या आयताराच्या दिसा हे कुटुंब जावन आमी हांगासर सुम्याच्या जेवणाच्या मेजार बोवारी आयल्या सुम्यान दिवचें तें खाण आनी पिवण आमच्या पैनाक दिता पोशण हो विशय आमच्या मतींत आमी दवरून ह्या देव स्तुतेंत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आमच्या मंगळूर दियेसींत आयचो आयतार युवजनाचो आयतार म्हणून आमी आचरण करतना सर्व युवजनां खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता युवजन जावन आसात सकत पवित्र सभेची सकत सगळ्या संवसाराची आमच्या सगळ्या दियेसींतल्या युवजनांक पवित्र आत्म्याची कृपा लाभून तांणी बऱ्यान तांची जिवीत जियोवच्याक तांचे जिविता पैनार आसल्यो सर अडखळी पयस करच्याक सोम्याच्या जेवणांत तांणी भक्तीपणी भाग घेवच्याक देव तांच्या मतीक उजवाड दिवं दी म्हणून आमी मागया सबार युवजनां आज काम नासतना बरी सैरीक मेळनासतना बेजाराय निराशेन भोगून आसात तांचो आमी उगडासकान तांचे खातीर मागया तांकां सारकी विंसवण करूंक आनी सारकी वाट धरून तांणी तांची जिवीत बऱ्यान जियोंक तोच जेजू क्रिस्त तांकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें जेजून दिवचें तें खाण आनी पिवण सेवंक आमकां आमी आयती करया आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय ओळखून घेवन आमच्या पातकाचे बॉक्सांनी मागून ह्या पवित्र रितींत फावो बरी वांटो घेवंक तयार जावया दुग्धन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट
देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या जोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्म आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीशें कर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट संपकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशिल्लो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती खोरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. चाका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची वाकण स्तुती खळनासता म्हज्या वंटांचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. साका आनी पळया
सोमी कितलो स्वादी मुझे सवे मिळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया एका तळ्यान आम्ही सकट ताचे नाव अर्सिया सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकालो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतले ताणें म्हाका निवारलो साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी सा पावलोन एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवाच्या पवित्र आत्म्यांचें मन तुमी दुखयनाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हण कळी जावचे खातीर तेच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा हंकारी उलोवणें निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा बदलाक एकामेका थंय दयाळाय आनी कनवळायेन चला क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परीन तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया तुमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करा क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासून देवाक मनवल्ले स्वासीक बलिदान कसो समर्पीत दिलो तशें तुमी मोगान जियेया देवाचें उतार हें देवाचे ओडकार Alleluia, 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 Alleluia. Austo jivo undo surgitam devlolo zokon ho undo kata to sasnang dietolo Alleluia 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 सर्वेस्प तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसो जुवांव परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या आपूण सर्गींत हांव देवलोलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले ते म्हणाले वो जुजेचो पूत जेजू न्हय वे हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना गाय कितें तर आपूण सर्गींत देवण आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यारय कशें जेजून तांकां जाप दिली तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरसी वडले करीत कोणूच म्हजे सरसी येवंक शकना हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन गेलां बापाक खाण दिवन ताचे तावणूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरसी येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतस हांव तुमकां सांगतां जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा
हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यात मांडना केलें तरी ते मॉर्न पावले. पूण सर्गार्तां देंवोन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गिंतां देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. देवाची बोतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सुडान आफ्रिकांतलो एक ल्हान गांव 1960 इसवेंत थंयसर एक धार्मीक क्रांती भावार्था खातीर दोगदोवणी सुरू जाली. तवळू फारीदे ताबान नांवाचो एक खाळो क्रिस्तांव विद्यार्थी जीव वाचोवंक सेजारच्या उगांडाक फोळ्ण धांवलो. थंयसर ताणें ताचें शिकाप मुंदरसिलें. उपरांत तो सेमिनारीक भरती जालो. सेमिनारीचें शिकाप संपोवन एक खाळो निग्रो याजक तो जालो. थोड्या वर्सां उपरांत सुडानांत शांती स्थापन जाली आनी फादर ताबान याजक ताच्या माय गांवाक फाटीं आयलो. आनी ताका त्या दियेसीच्या बिस्पान पलोट ताका म्हणल्यार एका जाग्यार विगार जावन नेमाक केलो. पूण त्या फिरगजीचो लोक फादर ताबानाक एक याजक म्हूण वळखून घेवंक तयार नासलो. कारण तांणी तेदोळ पर्यंत एका काळया निग्रो याजकाक पळोवंक नासलें. तांकां आसले सर्व युरोपाचे गोरे मिशनरी याजक आनी ते तांकां पोटाक खाण न्हेसोवंक मुस्तायकी आनी पिडेक वखद दिताले. पूण फादर ताबाना लागीं दिवंक कितेंच नासलें, कित्याक तोय तांचे बरीच एक खाळो निग्रो याजक जावन आसलो. दुबळो तो जावन आसलो. तितलेंच न्हय आसता तोवर दुसरी वातिकान महासभा आखेर जावन देवस्तुतें जायतें नवीकरण बदलावन आयिल्ली आनी फादर ताबानान तें लोकांक शिकोवंक जाय आसलें. प्रत्येक जावन तांच्याच माय भाशेंत मीस भेटोवचें आनी लोकांक फूड करून मीस करचें. हें पळयलो लोक उसांबळ जालो आनी म्हणालो फादर ताबान एक याजक जावंक साध्यच ना, कित्याक ताणें आल्तार गुंडायल्या आनी लातीन भास सांडून आमच्याच भाशेन तो मीस करता. जायती समजणी दिल्या उपरांत त्या लोकान फादर ताबानाक तांचोच एक याजक म्हणून वळखून घेतलो. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत असलो एक गोंदळ आसलो. हांव सर्गिंतां देंवोन आयिल्लो जिविताचो उंडो म्हणून जेजू लोकांक शिकयतना शास्त्री आनी फारिजेव ते कुबाळ्ळे, ते उसांबळ जाले. तो देवनिंदा उलयता, एक हेरेतीक ताची शिकोवन सूक तो एक फटकीरो म्हूण सांगूंक लागले. कित्याक तांणी जेजूक नाजरेतांत जुजे आनी मरये संगी ल्हान व्हड जाल्लें पळयिल्लें आनी तांच्या कुद्द दोळ्यांनी तांणी त्या जेजूक देखल्लें. तितलेंच न्हय, आपल्या बापाय सांगाता सुताराचें काम करतना ते ताका बऱ्यान वळखताले. अशें आसता हो मनीस आपूण सर्गार्तां देंवोन आयलां अशें कशें साध्य म्हणलें एक सवाल तांकां दसूंक लागलें. पूण तांचें चिंता भोव उतळ जावन आसलें, कित्याक जेजू निजायकी देवाचो पूत म्हणून वळखून घेवंक ते कबूल नासले. आनी त्या खातीर
तांचो दुबाव पयस करचे कर्ण जेजू लागीं समजून घेवच्या बदलाक तांच्या स्वार्थी मनोभावान ते तांचे इतल्याक गुणगुणताले. तांचें चंचलपण, तांचो अशीर मनोभाव पळोवन जेजूक ताच्या पांयांची धूळ पापून दुसऱ्या जाग्याक वशयतें. कित्याक ताणें ताच्या सिसांक तशें सांगलें, कोणी तुमकां स्विकार करिना तर तो जागो तुमी खाली करा, वेताना तुमच्या पांयांची धूळ तुमी पापुडा. पूण जेजून तशें केलें ना. जेजू ताच्या लोकां मदें रावलो, शास्त्र्यां आनी फारिजेवा सांगाता तो रावलो. कित्याक आपूण कोण आनी कित्या खातीर ह्या संवसारी आयिल्लो म्हणून तांकां शिकोवंक जाय आसलें. जेजूच्या तशेंच फरीदे ताबानाच्या जिवितांत कितें घडलें तशें आमच्या जिवितांतय खंडी जावनी घडोवंक साध्य आसा आनी घडले थोडे संदर्भी खंडी जावनी आसतले. आमची बरी वळख आसची मनशां जावं पुरो आमचींच कुटुंबादारां आनी सैरीं दैरी थोडे फावटी आमकां तिरस्कार करतात, आमचे विशीं वायट उलयतात, खबरो करतात, मान मर्याद काडटात. जावं पुरो एकलो कश्ट कान काम करन शिकाप जोडून एका बऱ्या कामाक पावलो, वा आनी एकल्या कामांत बडती लाभली, वा एकल्याक समाजींत मान गौरव पुरस्कार शाबासकी मेळटा, वा एकल्याक फिरगजेंत वा समाजींत एका हुद्द्याक नेमाक करतात, वा एकल्याक बरी सैरीक मेळटा, आनी तर साबार सन्निवेशांनी आपापींच आमी त्या व्यक्ती विशीं पडकिरे आरोप वायट प्रचार करचे आमकां आयकूंक मेळटा. ताची फाटली जिणी वस्तून ताचे विशीं सुकी सोदून काडच्यो, सुकी ना तरी ताचे विशीं सुकी घडच्यो आनी ताचें नांव पाड करचें आमकां पळोवंक मेळटा. बरें करतना पांय आड दिवन ताची सर्व प्रयत्नां निर्फळ करची असली खोडू गडितां खंडी जावनी त्या मनशाक निराशी करतात आनी विसरोंक असाध्य जाता. कितलेशे संदर्भ आमच्या जिणेंत असले आमी भोगूंक नात. हो संवसारच नाका म्हणली चिंतना आमकां येवंक नात. मोरचेंच बरें म्हूण आमी चिंतूंक ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, असलें एक खोडू घडीत एलिया प्रवादीच्या जिणेंत घडलें. एलिया प्रवादी इस्रायेलांत एक धैर्यादीक आनी भोव नांवाडीक प्रवादी तो जावन आसलो. आहाज रायाक आनी जेजेबेल राणयेक ताणें फूड केलें आनी कार्मेल दोंगरार साबार बाल प्रवाद्यांक ताणें जिवेशी मारलें. आनी अशें आसता जेजेबेल राणी ताचो जीव काडच्यार आसा म्हूण समजलेंच तो फळण धांवता. उपरांत कितें जालें म्हणले विशीं आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. तो निराशी जावन बुकेन आनी थाणेन वळवळोन एका रुखा पोंदा बसोन आसतना सर्वेस्पराक तो उलो कर म्हणटा, सायबा हें पुरो आनी म्हज्यान जायना, म्हजो जीव काड पुरो, कित्याक म्हजे दुस्मान म्हज्या बोवारी आसात. आनी असल्या वेळार सर्वेस्पर एका दुताक देवदूताक धाडटा आनी पयलें ताच्या कुडीक घटाय दिवच्याक खाण आनी पिवण ताका फोव करता. वय तुजें मिसांव आजून आखेर जावंक ना, आनीकी तुजें मिसांव मुखार आसा आनी त्या खातीर उठ आनी खा, भियेनाका, धैर्य घे. आनी अशें सर्वेस्परान दिल्ल्या त्या खाणा वरवीं एलिया प्रवादी 40 दीस आनी 40 राती पैन करन होरेब दोंगराक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलोंक शकता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिणेंत निराशी जाल्ल्या वेळार कश्टां संकश्टाक आमी बली जातना, पिडा शिडा आमकां दोसतना, कुटुंबांत विविध कारणांक लागून असमाधान उपजतना, जिवीत एक वजें एक कुरीस म्हूण आमकां भोगतना आमी देवाक उलो मारतावगी आनी म्हज्यान जायना म्हूण सांगून मोरोंक प्रयत्न करतावगी. एलिया प्रवादी बरी आमी म्हणटावगी, सायबा
सर्वेस्परा हें पुरो आनी म्हज्यान जायना म्हजो जीव काड. खंडेसावनी जायते फावटी असले संदर्भ आमकां आयल्यात आनी असलीं उतरां आमी उलयल्लीं आसूंक पुरो. आनी तो व्हड जेजू आमकां सांगता, धैर्य घे. सर्वेस्पर आमच्या राखान बडव्याक आमची जतन करच्याक धाण दिता. कित्याक सांग पावलो आमकां सांगता, एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकलें, आमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं. जर आमी देवाचीं भुरगीं तर आमकांय तो एक मिसांव दिता. आनी तें मिसांव भोव सोंप्या उतरांनी सांग पावलो आमकां सांगता, मोगान जियेया. दुस्मान काय राग आनी क्रोध सांडा. हांकारी उलोवणे, निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा पयस करा. एकामेका थंय दयाळेन आनी खणवळायेन चला. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भोव अपुरबायेचीं उतरां आनी आमच्या जिविताक ती अर्थ दिवचें तसलीं, आमच्या जिविताक सोबाय दिवचें तसलीं ती उतरां. आनी त्या प्रकार आमी जियेल्यार खंडेसावनी जेजू आमकां सांगात दिता. आनी असली माया मोगाची, मायपासाची, भावार्थी जिणी जियोंक जेजू क्रिस्तूस ताचें मांस आनी रगत आमकां दिवन पोसता. जेजू दिता तो उंडो कुडीच्या पोशणाचो न्हय, बगार जिवीत दिवचो. हांव जावन आसा सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो उंडो. जो कोण म्हजें मांस खाता तो जियेतलो आनी तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. ताणें आमकां दिवच्या त्या खाणान जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करून घेसय म्हूण आमी पयल्यान पयलें समजूंक जाय. आनी त्या खातीर जेजूच्या उतरांचेर आमी पातयेवंक जाय. सुरवेतावनूच पवित्र सभा ह्या सताचेर पातयेवन आयल्या आनी हातूंत कांय बदलावण ना. पवित्र सभेंत व्हड व्हड संकश्ट अडकळी आयल्यात, हेरेसी उपजल्यात, पूण आजून ती दृढ आसा. कित्याक जेजू जिविताचो उंडो तिचें संरक्षण आनी पोस करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू ताचें मांस आमकां दिवन दादोशी करता. तर आमी जेजू संगी एक जावन जियोंक जाय. एक फावटी एक ल्हान भुरगो इलेक्ट्रिशियन जावन आसलेल्या आपल्या बापाय लागीं सवाल विचारता, डाडा करंट म्हळ्यार कितें? आनी बापूय जाप दिवन म्हणटा, पुता करंट म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका कळीत ना, पूण हांव तुका उजवाड दिवंक शकता. करंट म्हळ्यार कितें म्हूण हांव नेना, पूण तुका उजवाड मेळशें करूंक म्हज्यान साध्य. तशेंच पवित्र सभा जेजू पवित्र एवकरिस्तांत कसो अजर आसा म्हूण सांगूंक शकना, पूण जिवीत दिवच्या जेजूक आमकां दिवंक शकता. आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत त्याच सुम्याक आमी सेवता, ताचींच उतरां आमी आयकता. ताणें आमकां दिवच्या त्या आत्मीक खाणा वरवीं आमी दादोशी जाता. तर आयच्या ह्या आयताराच्या दिसा जेजूचें उतर, जेजूचें मांस आमचें आत्मीक खाण जावन आमी सेवतना आमच्या जिवितांत एक बदलावण हाडूंक सांग पावलून आमकां सांगून दिवच्या वाटेन चलोवंक आनी अशें देवाक मोगाचीं भुरगीं जावंक आमी प्रयत्न करया. प्रत्येक जाण आमच्या सर्व युवजनांनी सोम्याक जेजूस जिविताचो उंडो म्हूण स्विकार करन ताणें दाखोवन दिवच्या त्या वाटेन चलोवंक, सर तरांच्या वायटांत पयस रावंक, तांच्या मतीक उजवाड दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी अशें जावं दी आमची जिवीत एक भावार्थाचें, सतानितीचें, एकामेकाच्या गरजांक पावचें, एकामेकाची सेवा करचें तसलें. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्वपदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोम्या, जो पवित्र आत्म्यावरी कृपेत समलो, आमकां मरयेतां जल्मालो, पोंस पिलाताका ताणें कसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवेदारा देवाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मत्स्य करून घेतलो.
सत्मता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे पुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. जेजू जावन आसा जिविताचो वंडो आनी ह्या जिविताच्या वंड्याक सेवच्याक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. आमची मागणी आमची तेसावां घेवन आमी आयल्या. तर भावार्थान ही सर आमची मागणी देवा समोर आमी दवरया. बापा पयस सभा सलोनवरच्या पापा फ्रांसीस आनी सर बिस्पांक आनी हेर रितीन लोकांची जतन घेवच्या याजक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवून कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कश्ट निराश जाल्ल्यांक तुज्या कृपेन बरो तांणी भरोशान जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सलवणे वरवीं निराश जावन भरोसो सांडलेल्यांनी परत तुजे सक्तेचेर पातयेवन नवें जिवीत बांदून हाडूंक तांकां धैर्य दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आज आमी राष्ट्रीय योजनांचो आयतार संभ्रमतना विविध युवा संघटना मुखान सेवा दिवच्या सर युवाजनांक तांकां तरबेती करच्या मुखेल्यांक आनी तांच्या वावरांतय बरें मोन दाखोवच्या दानीक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरसीच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमी सेवच्या पवित्र येवकरिस्ता मुखान आमच्या भावार्थान तीर रावून कश्ट सलवणी धैर्यान फूड करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर माऊंटपणी सर आमची वैयक्तीक प्रार्थना सोम्या मुखार आमी दवरया. सर पदवेदारा आनी मोगाळा बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरली ही मागणी दयेन स्विकार कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात तूं आमकां आमच्या दिसपट्ट्या पैनाक खानांनी पिवण दिताय. तर आमच्या जिवितांत येवच्या सर अडकळींचेर सयत बरोवंक त्याच जेजूचेर आमी भरवोसो दवरन आमची दिसपट्टी जिणी मोगान एकामेकाच्या सेवेंत जियोंक गरज अशी कृपा तूं आमकां फोव कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटयता बाबा उडोवाyn तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवोन दी. उडोवाyn हाडून तुजे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. भेटयता बाबा उडोवाyn तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवोन दी. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पोसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा
आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तूं आमच्या हातांत घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सबिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सुमेस्तां जिवी सासनाचे. आपल्या महिमेवा सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडा आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पूण अर्चिवंतपणाचो बरबसो दवरून मरण पावल्या त्या आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पर्स जडीत मुखामळ फळोवन फोबो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माये सांगाती बागेबो सुसेती सपती बागेबो धर्मदुता आनी सर्व काणी तुका मांडवल्याच सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गांवक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दीन एकवटां सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू हांव तुका अर्गां दितां.
रावतूं दुर्बळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत मासा रक्तान तुज्या पोसमोजो करताय विस्तार देण्यानी म्हाका तूं भरताय तुज्या स्वरूपकारांक अर्गां हांव दिता कुशीक तुजे काळजांत सोलोंक आदार मागता जेजू हांव तुका अर्गां दिता राव तूं दुर्बळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियों हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार सोम्या मी वेतांव कीर तुजी गातांव उपकारांक सर तुज्या अर्गां दितां वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता गटाय जोडून सर्गी काणान वेतांव सोम्या कुर्बेन दुकान तुजेर पातयेन मुखार सरता उर्बे सोम्या मी वेता कीर तुजी गाता उपकारांक तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव ख्वार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगवन कुर्सुचे कुर्वे निवारण काम देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन